खूप लोकांचे ऋणी आसा आणि ही जी माझी विक्ट्री आसा ते अख्खे आमचे मुर्मुगांवचे माझे फ्रेंड्स माझे वेल विशर माझे सगळे वांगडी आणि अख्खे मुर्मुगांवच्या लोकांक हांव ही विक्ट्री तांकां भेट करता. I was very confident and I knew that people आमचे मुर्मुगांवचे जे लोक आसा they wanted a change and तेज्या लागून ती चेंज जावपाक लागून all the entire Mormugao people have come together and they have given me such a big lead because every time both the time when I contested I just lost by a narrow margin of 100 votes and all. So this time we have got a very huge margin where we all are satisfied and they are really happy. मुर्मुगाव कॉन्स्टिट्युएन्सी भरपूर कॉन्ट्रोवर्सी जाल्यो तुमचेर सुद्दां भरपूर एलिगेशन जाले बट ते खंयच्याच एज्युकेशनाचो खंयच्या गजालीचो इफेक्ट दिसना हाजे फाटलें कारण तुमकां कितें दिसता यू हॅड अ स्ट्रॉंग सपोर्ट वॉट इज द रिजन. सी एज अ ऑपोजिशन माझे काम असलेले कितें जे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें वायट गजाल घडटा ती लोकांच्या समोर हाडूंक जाय आणि ते हांवें सदांच तेजो कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन म्हणून काम केल्लेलें आसा. फक्त कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्हू आख्खे गोंयभर केल्लेलें आसा गव्हर्मेंटाच्या विरोध आख्खे गोंयभर भोंवन आमी गव्हर्मेंट जे रॉंग पॉलिसीज काडटा तेच्या अगेन्स्ट आमी वावर केलेलो आसा. मुर्मुगांवांचो सेम केलेलो आसा. जेन्ना जेन्ना इश्यूज जाले नाफ्ताचो इश्यू जालो जेन्ना नुसी नलींचो इश्यू जालो जेन्ना आयन ओर थेफ्ट जाले मुर्मुगांव पोर्टांचो असले कितलेशे इश्यूज आसा जे आमी लोकांच्या समोर हाडले आनी आयज लोकांक ते पोटन दिसले की बाबा आमी उलयला तेजे भितर सत्य आसलेलें खरें आसलेलें म्हणून. तेज्या लागून आयज एक लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरून आयज म्हाज्या बरोबर रावन आयज म्हाका येदी व्हडली लीड घेवन आयज तेंच्यांनी म्हाका विजय दिल्लो आसा. तुमच्या बरोबर जास्त यूथ दिसता पण तांचे एक्सपेक्टेशन हाय आसा सो हाऊ यू आर गोइंग टू सक्सेस. आयज तुमकां हांगा जे म्हाज्या वांगडा पळयतले ते तुमी यूथ पळयता आसतले बट आयज हांव तुमकां सांगता मुर्मुगांवच्या भागांतसून म्हाका सगळ्या लोकांनी सपोर्ट केला. यूथ म्हटल्यार ते फूल फ्लेज म्हाज्या वांगडा आसलेले तेच्या बरोबर आमचे मुर्मुगांवचे जे आमचे सिनियर लोक आसा आमची जी बायलां आसा आमची जी भयणी आसा हे सगळ्या लोकांनी म्हाका सपोर्ट केलेलो आसा आनी जे यूथ आसा युथाक खंय तरी म्हाजेर विश्वास आसा कित्याक आमी काम जे केलां पार्टीक लागून जे आमी यूथ टायमारसून करून येयलें आसा ते स्टुडंट्स मुवमेंट आनी यूथ काँग्रेसी मुवमेंट. सो हांव ह्या युथांचे एक्सेप्टेशन म्हाका खबर आसा आनी म्हाका पूर्ण म्हाजेर विश्वास आसा खात्री आसा की ते एक्सेप्टेशन युथाचे जे आसा ते हांव खंय तरी ते जाग्यार घालतलो. टर्म मी एज अ जायंट किलर ही नॉट अ जायंट तो सारको झिरो आसलेलो तो दोनदा जिंकला सुद्धा जाल्यार तो बारीक मार्जिनान जिंकला. वी कॅनॉट से हिम जायंट किलर एंड ही हॅज नेवर वर्क फॉर द पीपल ऑफ गोवा. यू हर्ड हिज नेम डुईंग समथींग गुड लोकांक लागून कितें बरें केलेलें पयलां त्या गोंयकारांक लागून बरें कितें केलेलें पयलें आसा. इतली मिनिस्ट्री भोगली सगळें केलें बट केन्ना खंयचेच भितर तो नासलो. बट आयज ज्या प्रमाणे लोकांचो विश्वास धरून आयज जो तीन टर्म तो आमदार जालो 2 टर्म तो मिनिस्टर जालो बट तरी पासून लोकांनी आयज ताका सायडीक धरून आयज म्हाका खंय तरी दिसून हाडलो. सर डेव्हलपमेंटच्या बाबतीत प्राथमिकता काय असणार आहे डेव्हलपमेंटच्या बाबतीत काय प्राथमिकता असणार आहे आपली. तेका धरून ओव्हरऑल आमी पळयतात की भाजप सरकार करता तुम्ही डेफिनेटली ऑपोजिशन आसतले तशें ते म्हणटा की ऑपोजिशना रावन डेव्हलपमेंटा खातीर तुमकां कसो कितें प्लॅन आसा. म्हाका खरें म्हटल्यार जी खरी मजा आसा एज अ फर्स्ट टायम लेजिस्लेचर एज अ MLA फर्स्ट टायम आनी जें म्हाका काम एज अ ऑपोजिशन करपाक मेळटलें पळय म्हाका दिसता हांव तेजे भितर सगळ्यांत चड खुशी आसा कित्याक एज अ रुलिंगान आसलो जाल्यार म्हाका तें काम करपाक मेळपाना. आयज हांव म्हाजी कितें कॅपेसिटी आसा ते गोंयकारांक आनी आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक दाखोवन दितलो. एज अ ऑपोजिशन हांव ते गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट कितें करूंक शकता.